नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनात तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंगाचेर घाल्ली बंदी मे म्हयन्या मेरेन उरल्यार केंद्र आनी गोंय सरकाराक कर आनी रॉयल्टीच्या येणावळीत 11,000 कोटी वयर फटको. दर दिसा बुडटा 28 कोटीची येणावळ. सरकारान थारायिल्लो 1 किलोमिटराचो बफर झोन गोंयच्यो 40 ते 50 मायनी उडयतलो बंद. मात गोंयचे पर्यावरणवादी सातिस्वेत ना, मागता कमीत कमी 3 किलोमीटर बफर झोन. तिळारीच्या कालव्यांतल्यान गोंयाक उदका पुरवण म्हयनोभर बंद. अस्नोड्या प्रकल्पाक तिळारीचे उदक 25 तारखेसावन बंद. बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय. मायनिंगे खातीर 1 किलोमीटर बफर झोन थारायला म्हूण काँग्रेसीची मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर टिका. काँग्रेस म्हणटा भाजपा माथानीक विसरले. पर्रीकारान उतर मोडले. माथानी मागतालो 5 किलोमीटर बफर झोन. आनी खेळांत रिया सावंतान सेगीत बुद्धीबळ सर्तींनी दाखयल्या बरी कामगिरी. मुखेल बुद्धीबळ सर्तींनी जिखली पदकां. स्लोवेनियात जावपी संवसारीक सर्तीत रिया करतले भारताचे प्रतिनिधित्व. खबरो विस्तारान. सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंगाचेर घाल्ली बंदी मे म्हयन्या मेरेन अशीच उरल्यार केंद्र आनी गोंय सरकाराक कर आनी रॉयल्टीच्या येणावळीत मेळून कमीत कमी $2 बिलियन वा 11,000 कोटी रुपयां वयर फटको बसतलो. म्हळ्यार दर दिसा 28 कोटीचो फटको. पळयात रिपोर्ट. भारतांतल्यान निर्गत जावपी लोखणा मिनांत गोंयचो वांटो सुमार 65%. मीन निर्गतीच्या सिजनाक 20 सप्टेंबरा सावन सुरवात जाता आनी मे म्हयन्या मेरेन वा पावसाळ्या मेरेन निर्गत चालू आसता. पूण मायनिंगेचेर बंदी घाल्ल्यान मीन निर्गत सुरू जावंक ना. 2010-11 वर्सा गोंयच्यान 50 दशलक्ष टन मीन निर्गत जाल्ले. तातूंतल्यान राज्य आनी केंद्र सरकाराक कर आनी रॉयल्टी येणावळीन सुमार 10,000 कोटी रुपया मेळिल्ले. जाल्यार उद्देगाची विदेशी चलनाच्या रुपान 24,000 कोटीची येणावळ आशिल्ली. GMOEAची सुत्रां सांगतात खण वेवसायाचेर सरकारान हाडिल्ले तात्पुरत्या बंदी आनी सर्वोच्च न्यायालयान पुरायपणान बंदी घाल्ल्यान गोंयच्या बंदरावेल्यान मीन निर्गत पुराय बंद पडल्या. बंदीक लागून सगळ्यो मायनिंग कंपन्यो आनी कामगारांचेर परिणाम जालाच. तेच बरोबर राज्य आनी केंद्र सरकाराक मेळून वर्साक $2 बिलियन फटको बसतलो. कर आनी रॉयल्टीच्या येणावळीन मेळून 11,000 कोटी वयर वा दर दिसाक सुमार 28 कोटीचो फटको बसतलो. खण कंपन्यांक, मिनेर आनी वेवसायिकांक हे लुकसाण कितल्याशाच पटींनी मायज आसतले. आतां सगळ्यांचीच नजर 2 नोव्हेंबराक सुप्रीम कोर्टान जावपी सुनावणेचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सरकारान थारायिल्लो 1 किलोमिटराचो बफर झोन गोंयांतल्यो सुमार 40 ते 50 मायनी बंद उडयतलो असो अदमास आसा. मात गोंयचे पर्यावरणवादी सरकाराच्या 1 किलोमीटर बफर झोनाचेर सातिस्वेत ना. राजेंद्र केरकार म्हणटा त्या प्रमाण 1 किलोमीटर बफर झोन गोंयच्या पर्यावरणाक मातूय उपेगाचो ना. पर्यावरणवादी कमीत कमी 3 किलोमिटराचो तरी बफर झोन मागतात. मायनिंगा खातीर अभयारण्य वाठारा सावन 1 किलोमीटर मिटराचो बफर झोन थारावपाची शिफारस गोंय सरकारान केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सोमारा उलोवन दाखयल्ले. तशेंच लिजा खातीर न्हंय, तळयो हीच निसर्गीक बावंड्री म्हूण धरतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंयच्या 336 खणींतल्यो 182 खणी सरकार विचार करता त्या 1 किलोमिटराच्या बफर झोनान येतात अशें सुत्रां सांगतात. सांगे तालुक्यांतच सुमार 102 खणी आसात. नेत्रावळी, मोले, महावीर आनी म्हादय अभयारण्यांचो भाग ह्या तालुक्यांनी आसा. चडशा मायनिंग लिजांक कुशावती, गुळेली, खांडेपार, पत्रे, चिमटामळ, कालय, सातोडी, काजुमळ ह्यो कांय मुखेल न्हंयो निसर्गीक बफर जाव येता. सरकारान जो 1 किलोमिटरचो बफर झोन सुचयलेलो आसा तो खरो म्हळ्यार एक प्रकारची थट्टाच आसा. कारण बफर झोन जो आसा हो 10 किलोमिटरचो आसचो असो अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रधानमंत्री आसले तेन्ना निर्णय घेतलेलो. आमी मागणी केल्ली की गोंयांक 3 किलोमिटरचो बफर झोन
सूचित करचो गोंयच्यो न्हंयो आनी जे जलस्रोत आसात ते जो मेरेन सुरक्षीत रावना तो पर्यंत गोंयचें भवितव्य जें आसा हें खूब कठीण जावंक शकता. गोंयच्या लोकांनी एक ठरोवपाक जाय, पाणी जाय काय खाणी जाय, आनी खाणी जर जाय जाल्यार तांकां कायमचें पाणी मेळचें ना. मात बफर झोनाचेर सीईसी आणि सुप्रीम कोर्टच निमणे निर्णय घेतले. रिपोर्टर प्रतीक परब आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. तिळारी धरणाच्या कालव्यांतल्यान गोंयाक उदका पुरवण म्हयनोभर बंद उरतली. वर्सुकी दुरुस्तीच्या कामा खातीर धरणाचें उदक 25 तारखेसावन बंद उरतलें म्हणपाचें तिळारीच्या उदका पुरवण विभागान कळयलां. दिवचल आनी बार्देशाक उदका पुरवण करपी अस्नोड्या प्रकल्पांत उदकाचो उणाव भरून काडपाक उदका स्रोत खात्यान PWDक कळयलां. सध्या आमठाणे सावन ही वेवस्था करपाचो PWDचो विचार चल्ला. मात तातूंतल्यान बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांनी फुडलो म्हयनोभर नळाक जाय तितलें उदक मेळटलें काय कितें हाचेर दुबाव आसा. उत्तर गोंयच्या चडशा तालुक्यांनी उदक पावयता ते तिळारी धरण वर्सुकी पद्दती प्रमाण नोव्हेंबर म्हयन्यांत बंद उरतले. उदका स्रोत खात्याचे तिळारी धरणाचो अधिकारी PJ कामत म्हणटा, तिळारी धरणाचे महाराष्ट्र आनी गोंया वाटेयां येवपी दोन कालवे आसात. हे दोनूय कालवे 25-25 किलोमिटरांचे आसात. ह्या कालव्यांचे सारके करपाचें काम, कालव्यांचो आनी न्हंयतलो गाळ काडपाक आनी धरणाची हेर म्हत्वाचे सारके करपाची कामां खातीर ते बंद उरतले. ऑक्टोबराच्या 25 तारखेसावन 30 नोव्हेंबरा मेरेन धरण बंद उरतले. फाटल्या वर्सा ही वर्सुकी सारकी करपाची कामां करूंक नाशिल्ली. तिळारी धरण बंद उरिल्ल्यान जाल्लो उदकाचो उणाव आमठाणे धरणाच्या उदकान भरून काडटले. ताची जबाबदारी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन दिल्या. प्रुडंटान उसरा सांजे PWDचो प्रधान मुख्य अभियंतो JSS रेगोक उदकाची पर्यायी वेवस्था जाणून घेवपाक संपर्क केलो. रेगो म्हणटा तशी तयारी चल्ल्या आनी उणाव जालोच जाल्यार ताचेर उपाय काडटले. मात बार्देश आनी दिवचल तालुक्याक नित्या भशेन सारकी उदकाची पुरवण जातली काय ना हे विशीं आजून कांयच निश्चित ना. पणजेच्यान आमचो खबरांकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आतां घेवया एक विसव.